सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार ह्या पवित्र मिसान आनी आयज आमी कुशाल आमच्या घरांत जाल्ल्याची एक आवय जिविताची 100 वर्सां पाळटा बर्थडे 100th बर्थडे मारिया लुइजा फेर्नांडीस तर देवाक तिच्या देण्या खातीर आर्गां दिता आनी ताची भुरग्यां सांगाता फॅमिली सांगाता सोयऱ्यां दायऱ्यां इश्टां मित्रां सांगाता आमी ह्या मिसान दिनवासनाच्या मनान तिच्या जिविता खातीर सगळ्या देण्या खातीर आर्गां दिवया आमी येवकार दिता आमचे पाद्री भावांक आनी सगळ्यांक तुमकां हे मिसान वांटो घेतल्या बाबाचे आनी बुडाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वाम्याचे येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो बोध आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाल बाबा भयणांनो, जिवीत आमकां जण एकल्याक देवाचे फुकट देणे आनी ह्या जिविताचे आमी कितें करता तें जावन आसा आमचें दान देवाक। आमकां सगल्यांक आमचो वाडदीस व्हड खुशालकायेचो दीस। आयज मारिया कार्मेलीना लुइजा आमचे मोगाचे मांयक 100 वर्सां भरतात। हे लांबीक 100 वर्साचे यात्रेंत देवाची साबार देणी आपणाक आनी आपल्या कुटुंबान दोनयाच्या हातांतल्यान तिणें घेतल्यात। ह्या खातीर आयज ती आपल्या पुतादुवां आनी नातू नातरांक सांगाताक घेवन त्रियेक देवाक दिनवासता। जिविताची फुडली यात्रा देवाच्याच हातान घालून आपल्याक आनी आपल्या कुटुंबाक देवाची मोजूत आनी कृपा मागूंक ह्या देव मंदिरान एकठांवल्या। तर आमच्या कुटुंबाक सांगाता घेवन ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत बापान मारिया आमचे मायक आनी आमकां सोमेस्तांक आपल्या उपट बेसावांनी भरल्यार पुरो म्हूण ह्या मिसा भेटेन खतखत्यान मागुया। प्रदिशां बाबा भयणीनो, जिवीत देवाचें देणें आनी त्या जिविताचें आमी कितें करता तें जावन आसा आमचें दान देवाक। आज ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत आमी देवाक आर्गां दिता। मारिया लुइजा हे आमचे आवय खातीर आज 100 वर्सां जिविताची ती संभरमता। तिचे बरोबर हे दिनवासनेंत आमी वांटो घेवया आनी जायते फावटी आमचें जिवीत एक दिनवासनेचें गीत करूंक आमी चुकल्या देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागोवंक तयार जावया। दुखी काळजान म्हणून हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान उच्चारून सांगता। मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध। ह्या वाचत भाग्य सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता। सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची बातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावोवंक। आमेन। Somia kaklutko, somia kaklutko, kaklutko. Krista kaklutko, Krista kaklutko, kaklutko.
moima, odot moima, odot moima deva. Shanti sogamusha, sorkarano soga. Amcha deva sorgarasa, ami durano mankortao, ami din vastita, tuce moi men korkornita. Odot moima, odot moima, odot moima deva. Shanti sogamusha, sorgarano soga. Jesu Christa, Deva Buddha, amche magne duai somia. Sansaracha, sorunara, meloshikor kagludamga. Odot moima, odot moima, odot moima deva. Shanti sogamusha, sorgarano soga. Moima tuka deva baba, moima tuka Jesu Christa, moima tuka povita gyan, moima tiye koshit deva. Odot moima, odot moima, odot moima deva. Shanti sogamusha, sorgarano soga. Amen, amen, amen. ओगेपणांत आमची मागणी आमचो गोरचो बाबाक उबारतना मारिया लुइसा हे आमच्या आवय खातीर आमी देवाक दिन वाचुया तिच्या देण्या खातीर आनी जिविताची फुडलीं वर्सां तिका राख सांबाळ बरी भलायकेन बोर तिचे खातीर मागतना तिच्या भुरग्यां खातीर पुतां धुवां खातीर नातू नातरां खातीर आनी पंतुरां खातीर ह्या मिसांत मागुया. प्रार्थुया. बाबा सोर देण्याच्या दातारा आमचे सगळे आनी आमी सोजी तुवें दिल्ले देणे म्हूण आमी जाणाव. तुजे मितमेन नासलोल्या बळेपणाचे उपकार ओळखून घेवं आनी सगळ्या काळजांत आनी सगळे शक्तीन तुजो मोग करूं आमकां शिकय म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आपले कृपेची मोहिमा आमी वाकांचे खातीर देवान अशें केले. भागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकान्नी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सोर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यात. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र खोतावीन आनी मोगान भरलोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे खुशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणें आमकां बोलेपणान फावो केल्ले आपले कुरपेची मोहिमा आमी वाकांचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोवें ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसोली.
इतली व्हड देवाचे कृपेची ग्रेसकाय. आपले अगणित जानवायेन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमचेर सुबामपणान ओतली. आपले कुशेचो गूट ताणें आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या बोलेपणान क्रिस्ता सोबें थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काल बोरतोच स्वर्गार आनी प्रितुमेर आसा तितलें एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाताखाल एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देव आपले कुशे प्रमाणें सगळें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पुर्णपणा प्रमाणें आमकां जेजू सोबें आपली म्हूण विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच आमी ताचेर भावार ठेवतली पोरजा जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. पूण आतां तुमी जुदेर न्हय त्या लोकांक स्वताचो संदेश आयकला म्हणजे सोडवणीची बरी खबर आनी ती तुमी मानून घेतल्या. आनी देवान आपणे बासायलोल्या पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारून तुमकांय जेजू सोबें आपली म्हूण खुणायल्यात. होच पवित्र आत्मो आमकां दवरलेल्या दायजाचो इसारो. हें दायज आमकां मेळटोच आमची पूर्ण सुटका जातली आनी आमी सारकीच देवाची जातली हे पोरी ताचे मोहिमेची वाखाणणी करतले. देवाचें उतर हें. Tuce nam solves fora, sodakan oikatelia. Tuce nam solves fora, sodakan oikatelia. Dispodis asta hipotelia, soda sucena oikatelia. Solves porakman favoam sol, dat sotawam chan gevut nozor. Lucenam solves porak, sodakan oikatelia. Lucenam solves porak, sodakan oikatelia. उत्तराक सगळी उभी राहूया. Sui solves porak, 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 sui solves porak. Devace utorai kotati, ti subagi. Taci koshi patati, ti subagi. Sui solves porak,
Soy sol respora, soy sol respora. Soy sol respora, soy sol respora, soy sol respora. Survispor तुमचे सवे आसू मार्को प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेसून होड्यांतलो भायर सरतना पुस्कोळ लोकांचो जमो देखलो आनी गवळी नाचलेल्या शेडया परी आसली देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. चड वेळ जालो म्हूण पळयोवन ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हणलें, ही स्वाद एकसुरी आनी जोबोर उशीर जालो. लागशिल्ल्या नगरांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी. आनी परतीपारून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवणाक दियात. आनी तांणी म्हणलें, तर वचून 600 रुपयांचे उंडे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचे वय? आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून तांणी सांगलें, 5 उंडे आनी 2 मासड्यो. सगळ्यांक चोंब्यांनी हिरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. आनी 100 आनी 50 जोम्यांनी ती कुशीन कुशीन बसलीं. तेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासड्यो हातांत घेवन स्वर्गाक दोळे लावन ताणें आशिर्वाद घालो आनी उंडे मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसां कडेन ते दिले. तशेंच 2 मासड्यो सगळ्यांक वांटल्यो आनी सगळीं जेवण धादोशी जालीं. उरलेले कुडके तशेंच उरलेल्यो मासड्यो एकठांय करून तांणी 12 कोरण भरले. जेवले तांतले दादलेच 5000 आसले. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रितीच्या बाबा भयणीनो आनी आमच्या मोगाच्या तितीस, आमी जोरी तर चिकागो इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्ट्स हांगासर आमी गेल्या जाल्यार थंयसर आमकां एक चित्र पळोवंक मेळटा. आनी ह्या चित्राचें खाशेलेपण जावन आसा हें, तें चित्र जोरी तर आमी लागशिल्ल्यान पळयल्यार तें चित्र कित्याचें तें आमकां गमना. त्या चित्र कसलें, त्या चित्राची सोबिताय ओळखून घेवचे खातीर आमी त्या चित्रा कडसून पयस उबी रावन तें चित्र आमी पळोवंक जाय. आनी हें चित्र आमकां आमच्या जोण एकल्याच्या जिविताची एक काणी सांगता. आमकां आमचें जिवीत चित्रायतलो चित्रकार जावन आसा देव. आनी देवान आयज आमच्या तितिजाच्या जिवितान 100 वर्सां जायते वेगवेगळ्या रंगांनी तिचे जिविताचे चित्र रंगयलेलें आसा. खुशालकायेचे रंग, दुखाचे रंग, भावार्थाचे रंग, दुबावाचे रंग, आनी ह्या सगळ्या रंगान आमी
हें चित्र पळयता हांव तेन्ना एक मास्टरपीस आमकां दिसून येता. जे भाशेन आमी त्या चित्राक चड लागीं आसता तेन्ना आमकां तें चित्र समजना, तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत जायते फावटी वायट येता, दूख येता तेन्ना आमकां अशें कित्याक घडलां तें आमकां समजोंक अवघड जाता. पूण जायतो काळ जायतो वेळ बदलल्या उपरांत आमी परतून आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार देवाचें आसणें आनी देवाचो मोग त्याय घडयांनी आमकां दिसून येता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान किरीत भाशेन आमकां आमच्या जिविताची जी देणी आसात, देवान आमकां जायत्या देण्यांनी जायत्या गुणांनी भरलेलीं आसात. जायत्या गुणांनी देवान आमच्या तितिजाक भरलेलें आसा. त्या गुणां वरवीं त्या बरेपणा वरवीं आमी आमचें दान देवाक जेन्ना करता तेन्ना आमच्या जिवितांत आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी मिलाग्री अनुभवूंक पावता. देवाक आमचे कडल्यान चड कांय नाका. देवाक आमचे कडल्यान चड कांय नाका. हांगासर आमी वाचलात तातूंत त्या शिसां कडेन चड कांय नासलें, पूण आमकडेन जें कितें आसा तें आमी जरी तर देवाक दिता जाल्यार तें देव घेता आनी उपट देण्यांनी आमकां भरता आनी आपल्या मिलाग्रीचो अनुभव आमकां दिता. आयज प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी खुशालकायेन ही समरंभणी करता आसतना 100 वर्सांची समरंभणी. हें जिवीत 100 वर्सांचें जिवीत आमकां देवाक आर्गां दिवंक आपयता. कित्याक हें असलें लांब आऊक जायत्या जाणांक फावो जायना. भोव थोड्यांक देव हें बेसांव दिता, हो आशिर्वाद देव दिता. आनी हें बेसांव आनी हो आशिर्वाद मेळटात ती आमची भाव भयणां देवाच्या अनुभवान भरलेली भाव भयणां जावन आसा. आमी प्रितीच्या भाव भयणीनो, जावं 60 वर्सांच्या वयर लोकांक आमी पाचारता तेन्ना आमी म्हणटा ती जाणटी जाल्यात. ती जाणटी जाल्यात. जाणा हो जाणबाय आसा तो मनीस जाणटो. आनी म्हाका दिसता तुज्या अनुभवांतल्यान, जिविताच्या अनुभवांतल्यान मोगाच्या तितीस तुका आमी जाणटी म्हणोंक जाता. कित्याक जी जाणवाय जिविताच्या वाटेर चलोन तुका मेळ्ळ्या ती जाणवाय देव आमकां सगळ्यांक फावो करता. आनी तुजे वरवीं आमकां देवाचें बेसांव, देवाचो मोग, देवाचें लागशिल्लेपण आमकां अनुभवूंक मेळटा. तुजें जिवीत पळोवन आमकां आमचें जिवीत कशें जिवंक जाय तें आमकां ठावें जाता. म्हाका उगडास आसा, आमी धाकटो आसतना तितीज आमगेर येताले म्हाजे ग्रॅनीक मेवपाक. तेन्ना एक तिचो खाशेल्लो गुण म्हटल्यार तिचें सादेपण आनी तिचो भावार्थ. तिचें सादेपण आनी तिचो भावार्थ खरेपणी म्हज्या जिवितांत म्हाका एक उदाहरण घेवंक म्हाका मेळ्ळें. आनी त्या पासत ह्या तुज्या 2 गुणांनी आनी जायत्या ज्या गुणांनी देवान तुका भरला त्या सगळ्या देण्यांतल्यान तूं देवाक वाखाणटाय आनी आर्गां दिताय. आनी तुजे बरोबर तुजी भुरगीं, तुजी कुटुंब आनी तुजी इश्ट मित्रां हांगासर देवाक दिनवासूंक एकठांय जाल्यात. आमकडेन आसा तें धाकटें आमचे देणे आमी देवाक दिवंक आनी त्या देण्या वरवीं त्या देव आमच्या जिवितांत आनी सर भोंवती आसतल्यांच्या जिवितांत मिलाग्री अनुभवूंक आमकां आयच्या पवित्र मिसाच्या भेटेन कृपा आनी बळ मागून घेवया.
सगल्यो उबी रावया आमकां सगल्यांक देवाच्या आदाराची गरज आनी अदीक करून पवित्र सभेच्यो गरजो आमच्यो जोणेकल्याच्यो गरजो आनी माय मारयेक मारिया लुइसाक आमच्या मागण्यांत धरून थोडी आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. We pray for our Holy Father Pope Francis, our Bishop Felipe Neri, Cardinal Farao, and the religious leaders, that they may rightly teach and nurture the value of life to their flock entrusted under their care. Let us pray to the Lord. Doyar Baba, आमचे मागणे तू ऐकून घे, आमचे मागणे तू ऐकून घे. We pray for the civil authorities that they may work jealously for the upliftment of the poor and the neglected in the society. Let us pray to the Lord. Even when I am old and grey, do not forsake me, my God, till I declare your power to the next generation, your mighty acts to all who are to come. In the words of the psalmist, we pray for our dear Maria Carmelia Luisa, that the Almighty God may bless her abundantly in the best of health and happiness in the years to come. Let us pray to the Lord. Doyar Baba, आमचे मागणे तू ऐकून घे, आमचे मागणे तू ऐकून घे. We pray for the close family of Maria Carmelina Luisa, that they may be filled with joy and gratitude for blessing them with the gift of life, and they will be inspired to serve the Lord with renewed vigor. Let us pray to the Lord. We pray for the departed souls of our family members, especially Victorine Fernandez, who is not with us. May the Almighty God reward them with heavenly bliss. For this we pray to the Lord. Doyar Baba, आमचे मागणे तू ऐकून घे, आमचे मागणे तू ऐकून घे. बाबा मोगाळा आमची मागणी गरजो आनी आवडे तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तुजी बेसांवां आमचेर आनी मारिया लुइसा ह्या आमच्या आवयचेर आमी मागल्यान ही उपट आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Tenha favor, Salom, frito menangkadilo, muchacha orang kelo, bedoy tatu kauno. Diangkat jiwa
Diamka, diamka, pivo. Boże Baba Bonino i Moszani तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानदा दोसलेन जामून मागत. ते बलिदान आपल्या मनाखाली होईल आमच्या या केवळीचा आदर सर्वेश्वर मानून घेऊ. बो मोगाळ बाबा तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाखणणेचो यज्ञ तुका आमी समर्पितांव. आमकां फावो नासतना तुवें दिलाय ती देणी तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां दारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सोर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा सोर खाली आनी सोर वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचतांव जाल्यार हें तुजें आमकां आनीक एक देणे. आमच्या दिन वाचणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेतांव. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतांव. Povit, 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 o corazón sobresportu. Povit, 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 o corazón sobresportu. Sorganizo sarbolea, tuja voi Boga. Sorganizo sarbolea, tuja voi Boga. Usorgi, tu caso iso. Sores porace navi, eta atacazor. Sores porace navi, eta atacazor. Usorgi, tu caso iso. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश बरोवन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कावच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कावच नव्यांनी सासरी कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वाडवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Jesús
Suami wondokana Adieka switle prieta Pitle paudi tuoi bawani so Ami tu chen moro purgota बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काव तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगत चेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखेप दितुमींचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापाक फिलीप नेरी कार्डिनल फेरॉन सिमियांव आमच्या भोवणी बापाक आज सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुझ्या चाकरा वितोरिनाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय तसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागीवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं त्याची सुसनता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेन्ना आमी आमच्या लागीं आसा तें देवाक दिता तेन्ना देव तें बदलता आनी ताच्यो मिलाग्री करता. दुबाबरेत ह्या 100 वर्सांनी मारिया लुइसा हे आमच्या आवयन जायतें आपल्या कुटुंबाक आपल्या भुरग्यांक समाजाक आनी पवित्र सभेक दिलां ते खातीर देवाक दिन वाचुया. आनी जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणटना की आमच्या आवयक 7 वर्सां भलायकेन सांबाळ आनी जिविताची फावो कर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान हात जोडून मागुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बरोस आनी आमकां दाणीन पडोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार द्वेल करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशनोत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुदीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोरा कांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक फुडें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. सोचियत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माय मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिल्पे संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर. देवाचे शिल्पे संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर.
देवाचे जिवी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पोस्त जेजू जिविताचो मनीस शेवट. पोस्त जेजू आमकां आपल्या देण्यांनी भरता आनी समाजाक पवित्र सभेक आमचेंच वरपण करूंक आपयता. येताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता तितली सुभागी. संदेशा एका सुत्रान म्हाका मेळटली. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बाबा, आमचे उपकारी मन तुजे थावन दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयलीं आनी ती संस्कारून तुज्या पुताचे कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या ओत्मीक पोसणाचे घोटायेन आनी संतोषभरीत काळजान अदीक व्हडा भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग बगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. सो पाद्रींच्या नांवान आमचे इगोर्जींतले पाद्री फादर जॉनस जॉयसम, आमचे सिस्टरी आहात आनी पाद्री आहात फादर नॉर्बर्ट, belongs to the society SVD म्हणटात ते राया आसात मार्सेला आहात ते संस्थेचो आमचो मुखेल पाद्री फादर बेंजामिन विक्टोरिया, पॅरिश प्रिस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च कुर्का, आनीक तांचो सोयरो फादर रेगन मार्टिन्स. ताच्या नांवान आमची आवयक मायक मारिया लुइसाक आमची उन्नोनीत परबी. कॉंग्रॅच्युलेशन. हांवें 100 वर्सांची समारोपणी जबोश्यो आमकां मेळना. आमी ल्हान आसतना आमच्या गांवांत 102 एक आहलो. तो सायको मानाचो मनीस कसो ताका मान दिताले आनी ताका म्हाका अजून याद आसा जेन्ना गांवांत कितें मागणी आसा ताका पयलें मागणें करूंक सांगताले, म्हळ्यार दॅट रिस्पेक्ट. तेच बरोबर गेल्ले वर्साक आमचीच इगोर्जेन घरांत तिचे 100th बर्थडे केली आनी आतां ही दुसरी म्हाका भाग मेवलें ह्याच पॅरिशीन मारिया लुइसाची बर्थडे समारोप ती घरांत आसा. आमची तुरी आवयक इगोर्जेन हाडली मिसाची भेटेन दिनवासून. तांकां भुरग्यांक आनीक नातरांक पोंतरांक शाबासकी. आमी काजार जाता तेन्ना एक मागणें करतात जोड्यांची, दॅट यू मे एबल टू सी युअर चिल्ड्रन. भुरग्यांच्या भुरग्यांक तुमी पळोवंक पाव. आनी बाग सगल्यांक कडेन मेवना पूण मारिया लुइसाक भुरगीं पयलीं कितलीं 100 भुरगीं न्हू. भुरग्यांच्या भुरग्यांक नातरां आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक पंतुरां तिणें पयल्यान. त्या खातीर देवाक आर्गां आनी शाबासकी. म्हणटूच चॅरिश द प्रेजन्स ऑफ युअर मदर, युअर ग्रँडमदर, ए ग्रेट ग्रँडमदर, फॅमिली मेंबर. फादर रेगनान सांगला तो तिच्या भयणीचो नातू, ग्रँडसन ऑफ हर सिस्टर. म्हणटूच हें बाग ताकाय आपली ग्रॅनीची भयणीक पळोवंक आनी आमकांय बाग तिका करीत भाशेन आयच्या दिसाक ह्या दिनवासनेच्या बलिदानान इगोर्जीन येवन मिसान वांटो घेता. तो तुका आमचे माय मारिया लुइसाक आमची उन्नोनीत परबी देवाचो आशिर्वाद तुजेर आमी मागता. आनी तुमकां भुरग्यांक
आनी तुमी सगळ्यांनी भाशेन बरी भाशेन आयज ही मायची समोरमणी दोबाज्यान करून तुमी एकठांय जाल्ल्या खातीर तुमकांय शाबासकी आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जिवीत समोरमंक आनी जिवीत परतेन जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडणूक बोस सर्गेंच्या बापा तुका आमी आर्गां दिता दिन वाचता ह्या आमच्या आवय खातीर मारिया लुइजाक तिका तुवें हें लांब जिवीत दिलाय आनी हें जिवीत तुजेच कुशे प्रमाणे ती जियेताय ते खातीर तुका आमी आर्गां दिता. तिच्या भुरग्यांक सांगाता, तिच्या नातरां पोंतरां सांगाता, गोडशांक सांगाता, पाद्री माद्रींक सांगाता, ह्या गांवच्या आमच्या फिरगोजकारांच्या सांगाता, ह्या आमच्या आवयच्या जल्म दिसाच्या निमतान हे कुशालकायेन आमी वांटो घेतलो. देवाक कारगां दिली हे पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान. तोरी आमच्या आवयक एक एक दीस तुज्याच आशिर्वादान भर आनीक दिसपट्या जिवितान तुजो सांगात तिका फाव कर. तांच्या भुरग्यांचेर, नातरांचेर, पोंतरांचेर, तिची सेवा कोत्तेल्यांचेर सायबा तुजो आशिर्वाद घाल. तिच्या सोपून गेल्ल्या गोरकाराक, तिच्या पुतांक भुरगीं जी मरून गेल्यान तांकांय सासणीक शांती दी आनी आमकां एक एकल्याक देवान दिला तें जिवीत सदांच आशिर्वादान भरलेलें करूंक, एकामेकाच्या सेवेचें केलेलें करूंक आमकांय आदार मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक.